वास्को रेल्वे स्टेशनावयल्यान अयोध्याक वचपी आस्था ट्रेनीक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानवडे हांणी बावटो दाखयलो। अयोध्येक रामलल्लाचें दर्शन दिवपाक ही ट्रेन खासा सरकारान चालीक लायल्या। ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार तशेंच संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय रेल्वे मंत्रालया कडल्यान अयोध्या दर्शना खातीर खासा 200 रेल्वे चालीक लायल्यात। एक इमोशनल मुवमेंट असो सगळ्या खातीर आनी जे भावीक गेले आज तांच्या खातीर बी आनी तशेंच आमच्या सगळ्या खातीर आज आमच्या सरकारान आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्याने आपल्या संकल्पपत्रांत सांगिल्लें की आपूण राम मंदिर बांदतलो आनी तुमकां ती तारीखूय दितलो। ती तारीखूय जाली। आज पहिली ट्रेन आज भक्तांक घेवन म्हणजे आमचे म्हाका दिसता पूर्ण गोंयभरांतल्यान 1000 भक्तांची आज ट्रेन आज 1400 लोकांची आज भक्त आज थंय वतात। आज खूब उमेद दिसता की आज थंय येदे व्हडले राम जन्मभूमीचेर राम मंदिरचें निर्माण जालें आनी सगळ्यांकूच उत्सुकता आसा केन्ना काय थंय पावपाची। म्हाका खूब देव बरें करूं म्हणटा आदरणीय प्रधानमंत्रीक तशेंच आमच्या गोंय सरकाराच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत जाणें हे ट्रेनीची वेवस्था केली। आमचो आज खासदार आमचे मदीं आसा आनी ताचे अथक परिश्रम ही आमकां ट्रेन मेळोवपा खातीर आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक ते धाडपा खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की अशें आमकां आज हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो। सगळ्यांक पयलीं आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी खरेंच मनान काळजांतसून धन्यवाद म्हणटा सगळ्या गोंयकारांच्या तर्फे। कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे 500 वर्सांचे जे स्वप्न असलेले ते आयज पूर्ण जाल्लेले आसा। आयज जो विश्वास आयज लोकांचो आयज आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचेर आसा कित्याक तेणें जे उतर दिले ते उतर तो करता आनी आयज आमी खंय तरी भाग्यवान म्हणटा आमी खंय तरी लक्की कित्याक आमकां हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो जे राम मंदिराचे जे स्थापना आयज आमकां पळोवपाक कितलेशे लोकांनी हेंचे लागून बलिदान दिले त्याग दिले कितले लोकांचे मरण जाले बट आयज तो त्या लोकांक तो हो दीस पळोवपाक मेळना बट खंय तरी आमच्या नशिबान आमच्या भाग्यान आसलेल्यान आमकां आयज हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो तेका लागून खरेंच आमी भाग्यवान आसा आनी हेजे जे सगळे श्रेय आसा ते आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। आयज फर्स्ट ट्रेन आमची गोंयच्यान वयपाक लागलेली आसा अयोध्याक आनी तेजे लागून हांव खरेंच आमचे पार्टीचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट श्री जे पी नड्डाजी तसोच आमचो गोवा स्टेटाचो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो श्री सदानंद शेट तानवडेजी कित्याक हेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज जी ट्रेन अरेंज केलेली आसा ती आयज पार्टीन अरेंज केलेली आसा। आयज जे लोक वयपाक लागले ते पार्टीन लोकांक धाडलेले आसा। हे गव्हर्मेंटाच्या खर्चाचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर वचना स्वता हे पार्टीन अरेंज केलेले आसा आनी आयज तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट हे लोकांक धाडपाक लागले आसा पार्टी लेवलाचेर। आयज ही फर्स्ट ट्रेन वयता जी 1400 लोकांची आनी एक सेकंड ट्रेन वयतली बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता 26 तारखेक आमची सेकंड ट्रेन वयतली। सो असो अरेंजमेंट हो पार्टीन केलेलो आसा आनी खरेंच आमच्या पार्टीक लोकांची काळजी आसा कित्याक लोकांक अयोध्याक वयचें म्हणून आयज पार्टीन खंय तरी इनिशिएटीव घेतला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा फुडें आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इनिशिएटीव घेवन ती देव दर्शन स्किमीन घालतलो जशें लास्ट टायमी आमी तुमकां सांगलेलें की हे आमी रिक्वेस्ट करतले आनी हे जातले हो पूर्ण खात्री आमकां आमच्या सीएमाचेर आसा आनी पार्टी अध्यक्षाचेर आसा।